प्रितीच्या भयणी भावानो, दियात तुमकां परतून मेळटले म्हूण न्हय, पूण देवान दिला म्हूण. नासलेले सवें वांटल्यार देव आमकां मजुरी दिता. हे आयच्या वाचपान सादेकाळाच्या 13व्या आयतारान आमकां उगडास करता. देव मजुरी दिता ती समजून घेवंक ही घडणी आयकुया. हिल्डी बॅक स्वीडन देशान एक टिचरची नोकरी करता आसतना म्हयन्याच्या पगारांतले $15 स्वीडन स्पॉन्सरशीप प्रोग्रामांतल्यान क्रिस बुरू केनिया देशांतल्या एक ल्हान भुरग्याचें शिकोवप करूंक ती धाडटाली. ही बरी करणी करपाचें कारण कितें? ल्हान आसतना हिल्डी बॅक हाची आवय बापूय जर्मन कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान सोंपली. कोण एका वाटसुऱ्यान हिल्डी बॅक ल्हान आसतना स्वीडनान पळून वचूंक तिका आदार दिलो. जर्मनीन आसतना जर्मनीचे कायद्या प्रमाणे जुदेवाच्या भुरग्यांक मुळावें शिकोवप करूंक मेळनासलें, परवानगी नासली. हे आपले ओदृश्ट आपली परिस्थिती उगडास धरून हिल्डी बॅक जाता ते भाशेन घडटा ते भाशेन क्रिस बुरू ह्या भुरग्याक आदार दिताली. क्रिस हो गरीब भुरगो पूण शिकपाक हुशार आसलो. तिच्या आदारान आपले सेकंडरी शिकोवप तो पुरें करता आनी युनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी आनी हार्वर्ड लॉ स्कूल हाच्यांतल्यान डिग्री मेळोवन घेवन युनायटेड नेशन हाचो ह्युमन रायट एक्टिविस्ट, ह्युमन रायट आदवोगाद जावंक पावता. हिल्डी बॅक हे वस्तुरेक लागून आपूण एक व्हड मनीस जावंक पावलो म्हूण 2001 ह्या वर्साक हिल्डी बॅक एड्युकेशनल फंड म्हणून फावंडेशन सुरू करता. आनी ह्या फावंडेशनाक लागून केनियाचे जायते गरीब भुरगे आपले सपन शिकोवन बरे मनीस जावपाचें सपन पुरें करून जिवीत बदलता. प्रितीच्या भयणी भावानो, हिल्डी बॅक हे वस्तुरेन एक ल्हानशी दयाळ करणी केली आनी तिका मजुरी जाली. क्रिस हो भुरगो युनायटेड नेशनाचो ह्युमन रायट आदवोगाद जावंक पावलो. इतलेंच न्हय, तिच्या नांवान ताणें हें फावंडेशन दुसऱ्यांक शिकपाक आदार दिवपाचें फावंडेशन घडलें देखून जायते गरीब भुरगे शिकूंक पावले. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां तोच संदेश मेळटा. सुमेनाची वस्तुरेन एलिशा प्रवाद्याक आपल्या घरान एक धाकटुशें कूड रावूंक दिलें आनी देवान तिका मजुरी कशी भुरग्याचें देणें फावो केलें. हय प्रितीच्या भाव भयणांनो, देव आमकां जेन्ना ताचे प्रवाद्या सवें ताच्या शिसा सवें करता तेन्ना आमकां मजूर दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तेंच सांगता, म्हज्या प्रवाद्याक तुमी स्वागत केलें जाल्यार प्रवाद्याची मजुरी तुमकां मेळटली. एक प्रमाणीक मनीस ताका तुमी स्वागत केलो जाल्यार प्रमाणीक मनशाची मजुरी तुमकां मेळटली. जेजूचे शीस कशें जेन्ना आमकां दुसरी स्वागत करता जाल्यार जेजू आमकां म्हणटा, उदक दिवंक पिवंक दिलें जाल्यार आमची मजुरी चुकची ना. देव कोणाकूच रिणान रावंक ना आनी आमकां तो केन्नाच रिणाक रावचो ना. कसली मजुरी, केन्ना आमकां ही मजुरी मेळटली हाचे विशीं आमच्यान सांगूंक जायना, पूण देव जरूर मजुरी दितलो. मजुरी मेळटली म्हणून हो मजुरी मेळटली म्हूण चिंतून आमी बरी करणी करूंक फुडें सरची न्हय. कित्याक जेन्ना आमी बरी करणी करता, दयाळ जाता दुसऱ्या सवें, देवाचो मोग आमी शिपडायता आनी जितलेय पावटी देवाचो मोग आनी ताची दयाळाय शिपडायता, देवाक आमी आमच्या जिवितांतल्यान महिमा दिवंक पावता.
देवान खरेपणी आमकां रोचल्या ताचे मोहिमे खातीर आनी जितले फावटी बरी कोरणी देवाचो मोग आमी शिपडायता देवाक आमी मोहिमा दिवंक पावता. देवाचे मोहिमेक बरो वावर करुया, दुसऱ्यांक आदाराची जावया. बो करून ह्या आधुनीक ह्या संकश्टाच्या काळार कोश्टी जिवितान आमी भितर सरतना दुसऱ्यांक आदार दिवन बरो वावर करून जेसूक आनी देवा बापाक मोहिमा आमच्या जिवितांतल्यान हाडूंक वावरुया. हेल्ली बॅक मजुरीची चिंती नासतना क्रिस बुरू ह्या भुरग्याक आदार दिलो. तिचें धोरण एटिट्यूड बाळगून आमी दुसऱ्या सवें बरी कोरणी करून देवाची मोहिमा देवाक मोहिमा आमी आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक देवाचो आशिर्वाद कृपा मागुया.